कोलवा एक सोबीत सुंदर दोर्याची वेरेन रंगयलेलो गांव जो आख्ख्या संवसाराक फामाद आसा. आणि ह्याच गांवांत आसा एक मिनीन जेजूची इमिलाग्रीची इमाज जी आ लेडी ऑफ मर्सीज फिरगोजेन 450 वर्सां सांबाळून दवरलेली आसा. वर्साच्या वर्सा ह्याच फिरगोजेन जाता एक फामाद मिनीन जेजूची परब आनी हे परबेक फामा अशें म्हणटात. तेच परी हे परबेक गोंयभरचो हजारांनी लोक भाग घेतात. फामाच्या दिसा पयले मीस म्हणजे परबेचे मीस सकाळीं 5:30 वरांचेर सुरू जाता. त्या उपरांत कोंफ्रादीचो एक वांगडी मिनीन जेजूच्या पोलतोरार वयर वचोन एक एक करून 13 चावयो उक्त्यो कोत्ता आनी ती मिलाग्रीची इमाज यात्निकाच्या हातांत दिता. त्या उपरांत व्हडा दबाज्यान मिनीन जेजूच्या इमाजी बरोबर पुरसांव काडटात. फिरगोजेचो पाद्री ती मिनीन जेजूची इमाज घेवन पुरसांवांत वांटो घेता आनी पुरसांव चालू आसतना व्हडा गोनगोनान मुज्ग वाजता.
कुर्सांव काडून फिरगोजेचो पाद्री आनी कॉफ्रादीचे वांगडी फिरगोजेच्या मुखार आशिल्ल्या व्हडल्या कुर्सा लागशार येवन रामा चुट्टेचो कुरीस उबो दवरतात. हाकाच आमी फेस्ताची माळी अशें म्हणटाव. तशेंच पाद्री ह्या कुर्सा मुखार कांय मागणी करता. आनी उपरांत फिरगोजेच्या आल्तारार मिनीन जेजूक दवरून ताका धुपायता. ताचे उपरांत मिनीन जेजूचो आशिर्वाद सगल्या लोकांचेर फांकोवपाक मागणी करता. त्या उपरांत मिनीन जेजूचे मिलाग्रीची इमाजीचो उमोव लोकांक दिवपाक सुरू करतात. ह्या सगल्या लोकांचो मिनीन जेजूचेर तीर पावात पलोवून कालीज दादोसता. व्हडल्या मिसा उपरांत हेर धाकटी मिसां जातात. ती मिसां गांवच्या एक समुदायांतलीं वांगडी एकठांय येवन करतात. ते भायर ही मिसां सुफल जावपाक हेर भायले पाद्री येवन मिसाची भेट समोर उमताव. फामाच्या दिसा दीसभर हजारांनी आमच्या पुराय गोंयचो तेच पोरी गोंया भायलो लोक मिनीन जेजूक भेट दिवूंक येतात. कांय जाणां आपल्याक मिलाक फावो जाल्या म्हूण ताका दिनवासूंक, जाल्यार कांय घोव बायल आपल्याक भुरग्यांचे देणे फावो कर म्हूण वा आपल्याक कसलेय पिडींतलो निवार म्हूण कोल भावार्थान मागणी करूंक येता. आनी हेच मागलेले उपकार फावो जाले उपरांत परत ती फुडल्या वर्साक मिनीन जेजूक आर्गां दिवपाक
मेणाच्यो वस्तू देखीक बावले भुरग्याच्या देण्या खातीर वा एक कुडीचो सांदो जशें की हात पांय आदी मिनीन जेजूक पेटयतात आनी फामाच्या दिसा रातच्या वेळार उमाव जाल्या उपरांत कॉन्फ्राऱ्याचे वांगडी मिनीन जेजूची इमाज परत मिनीन जेजूक भेटयलेल्या आल्त्रार 13 चावयांनी बंद करून दवरतात. ह्या फामाच्या दिसा कांय लोक पयलीं मिसांत वांटो घेवन उपरांत मिनीन जेजूचो आशिर्वाद आनी उमो घेतात, तर कांय जाण पयलो उमो घेवन उपरांत मिसांत वांटेकार जातात आनी सगळें जाले उपरांत फेरयेन भोंवून आनी खोशेन दीस सारून दादोस जावन घरा परततात. मिनीन जेजूच्या मुर्तीचो थोडोसो इतिहास. आदल्या इतिहासा प्रमाणे 17व्या शेंकड्यान ह्या मिलाग्रीची मिनीन जेजूची इमाज एका जेजुईत पाद्रीक मोझंबिकी ह्या देशांत दर्या वेळेर मेळ्ळली. जेन्ना त्या पाद्रीचे नेमणूक 1648 वर्सा कोल्वा फिरगोजीन जालोली तेन्ना तो ही इमाज घेवन आयलोलो आनी ती फिरगोजेच्या आल्त्रार बांदून दवरली. त्या उपरांत ह्या मुर्ती कोच्यान जायत्यो मिलाग्री जावपाक सुरू जाल्यो आनी तेन्नाच्यान मिलाग्रीचो मिनीन जेजूच्या इमाजीचो देवसांव वाडत वचपाक लागलें. हांव कोलिंचो कॉम्प्रायजचो ट्रेजरर हे बाबतीन आनी हे नात्यान सगळे कोलिंकार भाव आनी तशें भयणांक एक बरें फार्म हांव दिता आनी आख्या संवसाराक शिंपडलेले गोंयकार आमचे भाव कोलिंचे भाव आसात तांकां एक बरें यास हांव दिता आनीक सगळ्यांक मिनीन सुभान देण्यांनी आशिर्वाद तांचेर पडो म्हूण मागता. आमी हे फार्म 2 वर्सांनी उपरांत समर्पिलां म्हणटच सगळी वेवस्था आमी एकदम बरी केल्या. तरी लोकांनी येवन जेजूचो उमाव घेवचो आनी जेजूचो आशिर्वाद घेवचो म्हूण आमी मागता आनी मागता सगळ्यांक ती बरे भाशेन बरी रीत सांबाळूंक बरी शिस्त सांबाळून हो उमाव घेवचो म्हूण आनीक सगळे मिडियाच्या नांवान बो करून आमचे कोलवेचे चॅनल आनी तशेंच हेर नांव काडिनासतना जीं चॅनलां आसात तांकां हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. हो आमचो कोलिंचो आवाज आख्या संवसारभर शिंपडायलो म्हणून आनी देवाचो आशिर्वाद आनी मिनीन जेजूचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर देव म्हूण मागता. फार्म जाल्या उपरांत नोवेनाची तयारी सुरू जाता. ही नोवेना 9 दिसांक जातात आनी उपरांत मुंचे फार्म जावन सुमनाच्या दुसऱ्या प्रेस्ताराक व्हडा दबाज्यान कोलवाचो लोक मिनीन जेजूच्या फेस्ताची परब मनयतात.
तो तुमकां सगल्यांक मिनीन जेजूच्या फेस्ताची उणूनीत पोरबी आवडेता. चर्चीज ऑफ गोवा ड्रोन सिरीज हो आसलो 14वो व्हिडिओ तुमी लायक आनी शेअर करून सगल्या तांय पावयचो म्हूण मागता. देव बरें करूं.